मिनिस्टराचेर हल्लो केल्लो आसा, फाल्यां सकाळी जर आमचेर हल्लो केलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? आमकां खरेंच लाजीरवाण एक गोष्ट आहे की मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन इतली शांती असली पण हो एकूच व्यक्ती हांगा अशांती निर्माण करता. तो एक्चुअली जशें सांगले प्रमाणे हिस्ट्री शिटर जावन आहा, तेजेर कितलेशेच क्रिमिनल ऑफेन्सीस आहा. त्या मनशाक खरी गरज आहा बाय रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितें आहा पळय तेतूनसून ह्या एरियांच्यान भायर काडून व्हरप आनी ते जाता तितली कडक एक्शन घेवप. आज आमच्या आमदारांनी मंत्र्याचेर हल्लो केलो. बाकीच्या आमदारांक आनी हांव सगळ्या मंत्र्यांक अपील करता की आमच्या प्रशासनाचेर किंवा जे DIGचेर प्रेशर घालून असल्या मनशाक खंयसरूच म्हाका दिसता आख्या गोंयांच्यान तडीपार करपाचो प्रयत्न करपाची गरज आहा. कित्याक हो आयज आमकां जाल्यार फाल्यां आनी कोणाक तरी दिसतलो. कित्याक हेच्या पयलीं निवडणुकीच्या टायमार हेणी जो दहशत निर्माण केल्लो त्या दहशताचेर तेजेर कितलेशेच ऑफेन्सीस रजिस्टर जाल्ले तरी आसतना तो कायद्याचे खंयसर तरी कसोटींसून भायर सुट्टा. पण ह्यान फुडें भायर सुटपाचो ताका मार्ग दवरपाचो ना. आयज आमची जी ही भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ले कार्यकर्ते आहा हो फक्त ट्रेलर आहा. फक्त आयज आमी जितले कळ्या तितलेच फाल्यां पर्यंत तो अरेस्ट जायना जाल्यार निदान 5,000 लोकांचो मोर्चा घेवन आमी पुलीस स्टेशनाचेर येतले आनी ताका अरेस्ट कर. हांव जाणा आमच्या कंप्लीट कॉन्फिडन्स आहा की आमचे पुलीस सक्षम आहा ताका करपाक. पण तोय तितलोच कितें आहा चोर वांटो काडून पळोवपाची वाट करता. पूण आतां तेजी चोर वांटो बंद जाल्ले आहा. तेणेन स्वताक सरेंडर करचो नाजाल्यार पुलिसांनी सगळे वटेन ताका तडीपार करून हाडपाचो आनी हांगा भितर घालपाचो. काळो दीस म्हणून हांव डिक्लेअर करता. गोंय राज्याचो मंत्री, विकास मंत्री, रिप्रेझेंटेटिव्ह, मुरगांव मतदारसंघाचो आमदार लोकांची कागाळ असल्या कारणान थंय लोकांची काम करपाक उबो आशिल्लो हे सडा चाफेश्वरा कडेन. जाल्यार एक गुंडा, हिस्ट्री शिटर, गँगस्टर सूरज चोडणकर अलायस बालन हो मनीस थंय येता. तेज्या वांगडा एक भुरगो हलवाई, राज हलवाई म्हणून, आनी थिंगासर उबो रावता आनी डायरेक्ट मिनिस्टराक अटॅक करता, एसॉल्ट करता. तेचो आमी निशेध करता. हांगासर येयलेले आसा. PI आमकां मेळटलो. PI कडेन आमी कितें आहा तें उलयतले. ताज्या नंतर आमी फाल्यां कलेक्टरा कडेन वयतले. तेज्या उपरांत आमी SP कडेन वयतले, DIG कडेन वयतले, CM कडेन वयतले. आमी कोणाक सोडचे ना. हे असले मनीस गुंडा भायर रावन गुंडाराज करूं शकनात हेजो आमी निशेध करता. आनी आयज भाजपा जनता पक्ष आसा हो आमच्या गोरगरिबा लोकांचो तो आमकां न्याय दितलो ही सुद्दां आमकां पुराय खात्री आसा. जर तर एक निवडून दिल्ल्या आमदाराक जर एसॉल्ट जाता सबंद रस्त्याचेर जाल्यार आमची लोकांची सेफ्टी कितें हो सगळ्यात व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो आयज ताका भितर उडयल्या शिवाय आमी वयचे ना हांगच्यान. आनी गोंय राज्याचे आमचे जे आयज सरकार आसा, बरी सरकार आसा, असल्या गुंडांका पनाह दिवची ना ही आमची खात्री आसा.